नॉर्थ ईस्ट पार्ट आसा म्हणजे चिकन नेक जो आमचो कनेक्टिंग ताचो पॅसेज आसा 22 किलोमीटर हो जर तो म्हणटा की तुम्ही तोडून उडया म्हणून जाल्यार हे अँटी नॅशनल स्टेटमेंट न्ही. आज तुम्ही पळयता नीट सारको येदो व्हडलो प्रोटेस्ट घडलो भुरग्यांक न्याय मेळो खरो पण म्हाका दिसता की इतले सगळे जाऊन सुद्धा थंय अँटी नॅशनल स्टेटमेंट्स भायर सरले. हांवें पळयला थंय की एक तर तुम्ही रिवोकेशन ऑफ हे सांगले तुम्ही सीए सांगले तुम्ही आर्टिकल 370 ची मागणी केली. थंय हांव पळयता की एक एक घोषणा दितात की भारत माता आहे तो बाप कोण आहे काय म्हणून हे अँटी नॅशनल स्टेटमेंट न्ही. अरे आज विद्यार्थी म्हणून भारत माता की अरे आज विद्यार्थी म्हणून म्हाका दूख जाता जेन्ना हांव गोंयांत उबो रावता हांव पळयता की हांगा इतले सगळ्या विद्यार्थ्यांची चळवळ फक्त आणि फक्त त्या प्रोटेस्टाक मार्गदर्शन दिले खरे पण आज म्हाका दिसता की जेन्ना अँटी नॅशनल स्टेटमेंट भायर सरता तेन्ना प्रत्येक विद्यार्थी हो जागो जावपाक जाय प्रत्येक विद्यार्थ्यान मैदानार उतरपाक जाय. हांव मागता की ही जी आज चळवळ चलयल्या ती फक्त आणि फक्त आम्ही जे अँटी नॅशनल स्टेटमेंट काल आम्ही हांगा पयली घाणातली घाण कृत्य झाली तो थंय येऊन बोळ मारता की आमकां आझादी जाय म्हणटा तो म्हणटा की आम्ही हर घर से दानिश निकलेंगे हर घर से उमर खालीद निकलेंगे. ही जी भाषणां ताणें भायर दिली ही तुमकां कोणाक म्हणजे ही हांव तुमच्या पत्रकार माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता ही तुमकां वायट दिसली ना. ही कटकू ना नीट प्रोटेस्ट जालो नीट प्रोटेस्ट थंयच उरलो सगळे आनी सगळो म्हणजे हाजो अंडर करंट आशिल्लो हो फक्त आनी फक्त अँटी नॅशनल गोष्टीक जोडून दिवपाचो आशिल्लो. म्हाका दिसता की आज आमच्या बरोबर ही जी छात्र शक्ती असतली विद्यार्थी असतले युवा शक्ती असतली हो फाल्यां भारताचो फ्युचर आसा आमचो. म्हाका दिसता की हांव जर फाल्यां म्हजो देश पळयतलो जाल्यार तो एका बऱ्या हातान आसपाक जाय ह्या अँटी नॅशनल एलिमेंटाच्या हातान आसपाक जायना. सो आज ताच्या खातीर आमी सगळे एकत्र जाल्या. म्हाका दिसता प्रत्येक जण हांगा मत मांडटले आपले आमी हो निषेध सभा ताच्या खातीर करता कारण जर काल तुम्ही जांका जांका भितर घेतला तांकां पयलीं म्हणजे तुम्ही सोडोवपाक जायना. आमी ताचो विरोध करतले. जर ते काल तुम्ही जांकां कस्टडीन दवरल्या ते जर लोक सुटले फाल्यां जाल्यार आमी ताचो पयलो विरोध करतले. कारण विद्यार्थी म्हणून म्हाका वायट दिसलें काल हांव जेन्ना घरा कडेन आशिल्लो जेन्ना म्हाका ही न्यूज लागली तेन्ना म्हज्या दोळ्यांतल्यान अक्षरशः तुका आयल्या. हांव सांगता तुमकां सो म्हाका दिसता की एकूण सगळ्या विद्यार्थ्यांनी हांव गोंयभरच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक आव्हान करता की तांणी आज मैदानार उतरपाकूच जाय अँटी नॅशनल स्टेटमेंटाच्या अगेन्स्ट तांणी वचपाकूच जाय. अरे माओवाद की कब्र खुदेगी इस गोवा की धरती पे, अरे आतंकवाद की कब्र खुदेगी इस गोवा की धरती पे, अरे नक्सलवाद देगी इस गोवा की धरती पे, अरे टुकड़े गैंग की कब्र खुदेगी इस गोवा की धरती पे, अरे टुकड़े गैंग की कब्र खुदेगी. इस गोवा की धरती पे. भारत माता की जय, भारत माता की जय. वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम. विद्यार्थी नमस्कार, दिशा मणेरकर. सध्या PSRSN कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स हांगा सेकंड इयर BA या शिक्षणाचो कोर्स करता. तशेंच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दक्षिण गोवा जिल्हा संयोजक अशी माझी जबाबदारी आसा. आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आज कारगिल दीस. ज्या हुतात्म्यांनी या देशा खातीर ज्यांच्यांनी काम केला या देशाक वाचवून दवरपा खातीर आमच्या संरक्षणा खातीर ज्या हुतात्म्यांनी ज्या सैनिकांनी काम केला त्यांच्या बलिदानाचो दीस. आणि आयच्या दिसा आम्ही हांगा तेंका एज अ रिस्पेक्ट पे करपा आयल्या. तशेंच जे आतां इतलो जो प्रोटेस्ट जालो CGPचो प्रोटेस्ट जालो जे आमचे पुलीस आसा पुलीस भावबंदू आसा तशेंच मीडिया जे सोशल मिडिया थंय जो भावबंदू गेले तांचेर अटॅक केले. इवन जे फिमेल पुलीस म्हणा जे रिपोर्टर्स म्हणा तेंच्या दे वर नॉट इवन कन्सर्न. ओके तांकां हात लावच्या पयलीं तेंच्यांनी विचारले सुद्दां ना. ओके त्यांच्या जीवाकडे त्यांच्या शरीराकडे ओके हात लायताना एक कन्सर्न आसता. एक प्रेग्नेंट वुमन ओके जी पुलीस ऑफिसर असली जे काम असले तिची ड्युटी असली ती तिका करपाक बसपाची असली आणि तेंच्यांनी कितें केलें ती प्रेग्नेंट असली तिचो भुरगो गेलो. कित्या खातीर इतले आक्रोश या युवामध्ये कोण भरता भायल्यो संघटना भरता. कितें गरज आसा उमर खालीद सारको अँटी नॅशनल मनीस जो कितें म्हणटा काश्मीर हो भारताचो पार्ट
आमची मातृभूमी, या मातृभूमी परिस्थिती वेगळ्या करपाची आसा त्या काश्मीराक अशें स्टेटमेंट दिवपी उमर खालिलाक जे रोल मॉडेल मानपाक जे यूथ सुटल्या, कितें गरज आसा? या युथांक कोण मोटिवेट करता? आमचे यूथ जे आसा ते कोणाक रोल मॉडेल मानचो? आमचो रोल मॉडेल वीर सावरकर, आमचो रोल मॉडेल लोहिया, आमचो रोल मॉडेल महात्मा गांधी. आमी अशा मनशांक जे आमच्या देशा खातीर काम करता, अशा मनशांक एज अ यूथ, एज अ स्टुडंट आमी रोल मॉडेल मानपाक जाय. फुडें संघटना कितें करता? उमर खालीद सारक्या एंटी नॅशनलाक रोल मॉडेल मानपाक जाय. तेजे कस्टडी सुटपाक जाय. अशें भायर येवन तेका नारे दिता. गरज कितें आसा? कितें गरज आसा स्टुडंटा भितर ही जी मिसइन्फॉर्मेशन आसा, ती मिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड करपाची गरज कितें आसा? आज विद्यार्थी संघटना, जी विद्यार्थी संघटना राष्ट्रप्रथम, ही राष्ट्रप्रथम हो मोठो घेवन चलता. आणि विद्यार्थी संघटना म्हणून आमचें हें काम की प्रत्येक जो स्टुडंट आसा, या देशाचो स्टुडंट आसा, तिणे देशा खातीर कशें काम करचें, राष्ट्रहिता खातीर कशें काम करचें, आमचें जे कितें काम आसा तें राष्ट्रहिताचेर जावचें. आणि होच आमी मोठो घेवन आज या आझाद मैदानाचेर जमल्या की प्रत्येक स्टुडंटा खातीर, प्रत्येक युवा खातीर एक मेसेज आसतली की आमी ज्या देशान रावता त्या देशा खातीर आमी तितले ऑनेस्ट आसपाक जाय, लॉयल आसपाक जाय. खंयचो भायलो मनीस येता आनी तुमकां सांगता की उमर खालीद सारक्या एंटी टेररिस्ट मनशाक तुमी हांगा या आनी रोल मॉडेल माना, तेजी सुटका तुमी डिमांड करा. ही आमची डिमांड आसपाक जायना. आमची डिमांड आसपाक जाय अकाउंटेबिलिटी, जी आमी घेतली प्रत्येकानी आमकां जी मेळिल्ली आसा. आमी धर्मेंद्रजी तांच्यांनी जे रिजाइन केले, आमचो कांयच तेंचेर अगेन्स्ट ना. ओके, आमकां अकाउंटेबिलिटी जाय आसली जी आमकां मेळ्ळी. हाचे फुडें जो कितें अगेन्स्ट प्रोटेस्ट, सगळ्यात पयली प्रोटेस्ट करपी ही एबीवीपी आशिल्ली. ओके, एंड देन तेंच्यांचो बळ केलो. एबीवीपीन जो प्रोटेस्ट केलो ताच्या मागीर जे कितें प्रोसेस आसलो, सगळ्यात पयली एबीवीपीन प्रोटेस्ट केलो आणि एनटीएच्या जे गेट आसा तेर कुलूप मारले. हे काम कोणी केल्लें? एबीवीपीन केल्लें. हे काम विद्यार्थी संघटनेन केल्लें. तेन्ना आमी खंयच्याच एंटी टेररिस्ट स्लोगन दिवन नासले. आमचो स्लोगन आसलो भारत माता की जय. आमचो स्लोगन आसलो की आमकां अकाउंटेबिलिटी जाय. आमी ह्या मुद्द्यांचेर काम केलें आणि त्याच मुद्द्यांचेर हे फुडें आमी काम करतले. देव बरें करूं. तुम जातिवाद से छोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, तुम माओवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे. आमकां साहिल सावंत. साहिल. नमस्कार, माझे नाव साहिल सावंत. जसे काल तुम्ही हांगासर पळयले की आझाद मैदानाचेर रिलीज उमर खालीद असे प्ले कार्ड्स दाखयले गेले. तर आम्ही हे आमच्या माध्यमातून विचार मांडपाक सोदता की रिलीज उमर खालीद कितें, तर तो एंटी नॅशनल आसलो. त्यांनी JNU सारख्या युनिव्हर्सिटीन थंयसर आपलो रिलीज आमचे भारत तेरे तुकडे तुकडे होंगे असे नारे दिले. काश्मीर हो भारताचो भागूच न्हू असे नारे दिले. तर अशा हे एंटी नॅशनल विचारांच्या गद्दारांक आम्ही कितें सुटका दिवपाक जाय? आम्ही आमच्या भारतातल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांकडे मागता की तुम्ही हे अशा विचारांच्या जे देशाविरुद्ध विचार आसा त्यांचे बळी पडपाक जायना. तर तुम्ही खरी इन्फॉर्मेशन कितें आसा, खरी अकाउंटेबिलिटी कितें जाय आसली ती तुमची मागणी पूर्ण जावपाक जाय. तेज्या खातीर आमी आंदोलन करपाक जाय. सो अशें आंदोलन आमी घडोवन हाडले, एनटीएचेर कुलूप मारले. अशे तरेतरेच्या पद्धतीन आमी अकाउंटेबिलिटी घेतली आणि जे एंटी नॅशनल विचार असले, जे एंटी नॅशनल बुद्धी असली, ते बुद्धीच्या आहारी पडून जे आमचे झेन्झी आसा ते खंय तरी भरकटत गेले. आणि काल तुम्ही हांगासर पहिले जे कृत्य घडले, काल हांगासर एकटो येयला हांगासर डीएसपीच्या फुड्यान नाचता की जिस घर से हर घर से उमर खालीद निकलेगा, हर घर से दानिश मोहम्मद निकलेगा. तर आमकां हे कित्याक जाय? असले वायट विचारांचे, असले देश विरुद्ध विचारांचे आमकां युवक कित्याक जाय? आमकां युवक जाय जे अशे आयज हांगासर राष्ट्रहिताक काम करता. आमकां युवक जाय जे देशाचे फ्युचर असतले, जे देशाच्या बऱ्या कामान भाग करतले. आयज कारगिल विजय दिवस, तर तुमकां खबरच आसा जे आमचे सैनीक असले, सैनिकांनी बलिदान दिलो तर कित्याक देशाची रक्षा करपाक, देशाचो स्वतंत्र राखपाक. आणि ज्या सैनिकांच्या विरोधात थंयसर आंदोलनान घोषणा दिलो गेलो, ज्या सैनिकांक विचारतात की भारत माँ है तो बाप कौन है, जे सैनिकांक वायट वायट असे शब्द दिले गेले, तर ते सैनिकांचो हेंच्यांनी कितें मान राखलो? अशा जे आमचे सैनिक देशाच्या सेवेसाठी काम करतात त्या सैनिकांक ते शिवे गाळयो कित्याक दिवपाक जाय आसले? आणि अशा उमर खालिदा कडे कित्याक रिलीज करपाचो तुम्ही मागणी करता? धन्यवाद.
अरे जिस युवक का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, अरे अगर देश के काम न आए, तो निकाल जवानी है। अरे जिस युवक का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, अरे अगर देश के काम न आए, तो बेकार जवानी है। हांव फक्त अत्रे भिडे हाणें आपले मत मांडचें हांगा येवन. नमस्कार. आत्रेय भिडे डेंपो कॉलेजीतलो एक स्टुडंट आशिल्लो आणि हांव सगळ्या युवकांकडे मागता की हे जे भुरगे आसा जे एंटी नॅशनल विचार करता, काश्मीराक आपलो इंटिग्रल पार्ट मानना किंवा खंय ना खंय तरी भारत तेरे तुकडे होंगे हेका सपोर्ट करता, तेंच्यांनी मातशें चिंतपाचें. हो जो उमर खालीद भितर पडला, कित्याक भितर पडला, तेजेर खंयची सेक्शनां आसा, कितें सपोर्ट करी तो, हे सगळे तुम्ही वाचून घेवपाचे आणि मागीर तुमकां पडटा जाल्यार सांगपाचे. भुरगे बेश्टे प्लेक कार्ड घेता, कोणी सांगला म्हणून कितें सपोर्ट करता, आपली अक्कल लायात. आणि उमर खालीद जे सपोर्ट करता तेंकाय भितर घालपाक जाय आणि तेजे जे सपोर्टर आसा तेजे जल्ले तेंकां चपलांनी धरून मारपाक जाय. आमी भारतान रावता, भारत हे आमचें घर आणि आमच्याच घरा बद्दल आमी जर वाईट उलयता जाल्यार ही खूप वाईट गोष्ट. त्या सगळे भुरगे जे सुद्धा भारतात बद्दल वाईट उलयता, एंटी नॅशनल उलयता, तेंकां आमी खंय ना खंय तरी तेंचेर लक्ष घालपाक जाय आणि तेंकां सांगपाक जाय की तुमकां जर भारतान रावपाक जाय जाल्यार भारताचे बरें उलोवपाकूच जाय. आमची पॉलिटिकल आयडियोलॉजी कितें आसूं शकता, मात आमी केन्नाच भारताच्या बद्दल वाईट केन्ना उलोवपाक जायना आणि हे आमी आमच्या तकलेन सारकें दवरपाक जाय. जय हिंद. बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम. हांव फक्त विराज देसाई यांच्याकडे की तांणी आपले मत मांडचें. सगळ्यांचे जय श्रीराम. माझे नाव विराज देसाई. स्टुडंट न्ही पण एक युथांची ऑर्गनायझेशन बजरंग दल एका रिप्रेझेंट करता. बजरंग दल गोवा विभाग संयोजक अशी जबाबदारी आसा. जेन्ना युथांचो विशय आयलो आनी बजरंग दल उलोवना अशें म्हाका दिसता भारतभर खंयच जावंक ना. भारतान जेन्ना जेन्ना आमी कसले खंयचेय सरकार आसूं दी, इरिस्पेक्टीव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज, जेन्ना जेन्ना अशें कितें तरी जाता, सुरवातीक जेन्ना दुसऱ्या दिसाकच पेपर लीक जाल्या नंतर जो दुसऱ्या दिसाकच विषय आयलो की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेन एनटीएच्या ऑफिसाचेर धाड घातला, म्हणजे एक मोर्चा घेवन गेल्यात. आणि म्हणजे हे कोणाकय खबर नाशिल्लें. जो US डिपोर्टेड अभिजीत दिपके नावाचो जल्लो आसा तेका डिपोर्ट सुद्दां करूं नाशिल्लो आणि तेणे कमेंट सुद्दां पास करूं नाशिल्लो. तेन्ना एनटीएच्या ऑफिसाचेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेन वचून थंय मोर्चा दर्ज केलो आणि त्या ऑफिसाक अक्षरशः लॉक मारून थंयसून भायर सरून आयले. वॉजंट इट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अगेन्स्ट द पेपर लीक? इतके झाले असताना सुद्धा त्यानंतर बरें आसा. अमेरिकेच्याकून तेका डिपोर्ट केलो, तो थंयसून तेका ही फायंड अ व्हेरी नायस ऑपॉर्च्युनिटी टू कम टू इंडिया आणि आपलो मातसो हायप रेडी करपाक केलो. बरें आसा. मागणी केली. येस, डेफिनेटली इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एज्युकेशन मिनिस्टर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सेक्टर की तेणे रिजायन जावप. मान्य आसा. रिजायनेशन मागलें बीन, तेकाय बीन तुका संविधाना भितर देवतानाच बाबासाहेब आंबेडकरांचो एक बूक घेतलो, त्यानंतर कॉन्स्टिट्यूशनाची एक बारीकशी प्रत घेतली आणि रस्त्यार देवले. त्यानंतर अरे ह्या कॉन्स्टिट्यूशना आम्ही फॉलो करणारे खंय तरी एक आमचे ह्या विचारांचे सरकार आसा म्हणून तुका खंय तरी थंय संद मेळ्ळी प्रदर्शन दर्ज करपाक. त्यानंतर मागणी मागपाची आशिल्ली. त्या बरोबर हांवें थोडोसो डेटा काडला. पंजाबाचो एज्युकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंग ह्याच्याय हो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा, ह्याच्या कारकिर्दी भितर पेपर लीक जाल्लो आसा. त्यानंतर कर्नाटकाक अशेंच ह्यांच्या विचारा मार्क्सिस्ट विचाराचे खंय तरी सरकार आसा, थंय मधु बंगारप्पा हो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा, ह्याच्याय आपल्या रुलिंगा भितर पेपर लीक जाल्लो आसा. त्याचो रेजिग्नेशन कोण मागतलो काय? म्हणजे खंय तरी एक षडयंत्र दिसती पडटालें सुरवाती पासून. बरें, तें षडयंत्र उघडकीस केन्ना आयलें? जेन्ना ह्याच माचेर म्हणजे त्यांच्या स्टेजीचेर लोक वयर सरपाक लागले कोण तरी आणि मागपाक
अरे थंय प्रत्यक्ष नीटाच्या पेपराचे लीक झाली म्हणून तर ती आंदोलन आशिल्लें थंय वेगळे वळण लागले थंय कोण तरी एक कॉमेडियन येता आणि प्रभू श्री रामाक जेन्ना प्रभू श्री रामाक तुम्ही इन्सल्ट करतात त्या वेळारच कळून चुकलेले यांचो परिणाम कितें जावपाचो आसा तो हे देवांचेर आयले. अटल बिहारी वाजपेयीन एकदा आसा हेतून भितर सांगलेले आसा तुम्ही लढात आमच्या कडेन लढात पण देवा कडेन लढनाकात म्हणून तुम्ही देवाचें नाव थंय घेतले बाकीच्या खंयच्याय धर्माच्या देवांचें नाव घेऊ ना पण प्रभू श्री रामाचें नाव थंय घेतले गेले. आता हो उमर खालीद जो आसा हो दिल्ली रायट्स आता बाकीचे सगळे परत रिपीट उलोवचो ना पण उमर खालीद जो जेलीन पडला तो UAPA एक्टाच्या अंडर भितर पडला पण तेतून भितर हो कित्याक लागलो काय तेका खंयची सेक्शनां लागली काय कित्याक हें गोंयभर गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय आपल्या आवय हे मेन म्हणल्यार आवय बापायक कळपाक जाय ज्यांची भुरगीं खंय तरी हांगा आझाद मैदानाचेर फाटल्या दिसांनी आमकां मिरामार आनी साकून चलत येवन हांगा आंदोलन केलें त्या भायर म्हापशें आंदोलन केलें तेन्ना हेंकां आवय बापायक कळपाक जाय म्हणून मुद्दम सांगता हो उमर खालीद नांवाचो मनीस हेणे हिंदू मुस्लिम रायट्स दिल्लीक केले 53 लोक ते स्टुडंट्स 53 स्टुडंट्स मेले ह्या रायट्सां भितर ह्या दंग्या भितर 53 लोक मेले लॉस्ट देयर लायफ. त्यानंतर भारत तेरे तुकडे होंगे हे आम्ही ऐकलात सीता का पती का नाम म्हणजे प्रभू श्री रामाक इन्सल्ट करपाचें ऐकला. ल्हानशी एक गोष्ट सांगता गोष्ट म्हणजे भुरगो जेन्ना जन्माक येता आवय बापूय म्हणटात म्हाजो भुरगो जन्माक आयलो वा व्हड जातकीर बरो कोण तरी जातलो म्हणून वाग जातलो म्हणून बरो म्हणजे डेअरिंग जातलो म्हणून हे भुरग्यांक जल्ले करपाक सोदतात. विचार करपाक जाय आयज म्हाका दिसता संपूर्ण भारत देशांत भुरगे आपल्या भुरग्याक वा बरो जल्लो जाला मरे अशें कोण केन्ना म्हणना आनी अशें म्हणपाची परिस्थिती म्हाका दिसता येवपाकूय जायना. इतकेंच सांगता आनीक भारत हे एक सक्षम राज्य आसा एका हेजे तुकडे तुकडे करपाचे ज्या मनशांनी विचार मांडलेलो आसा तो संपुश्टात आयल्लो आसा तो मनीसय सोंपला. तर ह्या मुखारय सांगता ह्या असले कोणाचे बुलथाप्यांक पडनाकात. फाटल्या दिसांनी जेन्ना मिरामारच्यान मोर्चा चलत आयलो आनी ह्या स्मारकाचेर ज्या स्मारकाक वंदनीय अशें म्हणून आमी मानतात ह्या स्तंभाचे कडेन आमी नतमस्तक जातात ह्या स्तंभाच्या मुळान बसून हांगा सिगरेटी आनी गांजा ओडपाचो प्रकारय आमी पळयलो. तर ह्या खातीर सगळ्या कॉक्रोजांक खास करून सांगपाक सोदता भारत देशांत म्हाका दिसता तुमकां आनीक उरलें ना कांय. तर हेजेर इतलेंच सांगता आनी सगळ्यांक जय श्रीराम. जय श्रीराम. बोलो वंदे मातरम 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 माता की हांव मागता श्रेयस राणेकडे की ताणें आपलें मत व्यक्त करचें. नमस्कार सगळ्यांक नमस्कार. माझे नाव श्रेयस राणे हांव कुंकळच्यान येयला. कुंकळी सगळ्यांक खबर आसा एशिया भितर सगळ्याचो पयलीं प्रोटेस्ट जो कोणी केल्लो तो कुंकळकारांनी केल्लो. तो कुंकळची शहादत आसली जे आमी आज चिल्ड्रन्स मेमोरियल केन्ना मनयता पळय वर्सा एक फावटी ते आमी मनयता बिकॉज आमच्या पुर्वजान केलेली जे आमच्या खातीर बलिदान केला पुर्वजान ते आमी याद करता. आणि आज आमी ह्या देशान रावता भारत माता म्हणटा आमी ह्या भारत माता रिस्पेक्ट करता. आमच्या खातीर आमगे जानाची चड म्हत्वपूर्ण कितें आसा ती आमची भारत माता आसा. आणि आज आमी पळयता यूथ 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 म्हणून यूथ येता. आता बाईन सांगलेल्या भशेन स्मारकाचेर आमी ज्या स्मारकाक आमी नतमस्तक जाता त्या स्मारकार येवन तुम्ही सिगरेटी फुकता तुम्ही असली कृत्य करता तुमकां लज सुद्दां दिसना. कॉक्रोच जनता पार्टी तुम्ही केलो निटा इश्यू गेलो नो प्रॉब्लेम व्हेरी गुड. तुम्ही निटा इश्यू गेलो आमगे ऑनरेबल मिनिस्टरान रिजायन केले इट्स डन. बट जेन्ना तुम्ही इश्यू 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 म्हणटा आणि कोण भलतो लोक येता आणि एक पोस्टर घेवन येता उमर फारुकाक रिहा कर आणि कित कर 370 कमी कर. इज दिस द प्रोटेस्ट वॉज फॉर इज दिस आमची यूथ हे सगळी करपा येयला. एंटी नॅशनल प्रोटेस्ट एंटी नॅशनल मनीस तो जो आमगे राज्या भितर दिल्ली भितर तो प्रोटेस्ट करी आणि दंगे करी त्यांनी भारत तेरे तुकडे होंगे इन्शाल्लाह इन्शाल्लाह म्हणून कितले तरी नारे लायले आसाय. आमी जेन्ना आता आमगे 15 ऑगस्ट येतलो भारताक इंडिपेंडन्स मेळटली आमची फ्रीडम फायटरांनी आमकां ही जी फ्रीडम शहाजता दिली पळय ती आमकां फ्रीडम अशें करून नारे लावपाक दिले ना. आमच्या देशा खातीर आमच्या युथा खातीर आमच्या जनरेशना खातीर आमच्या आवय बापाय खातीर आमी कितें बरी करपाक शकता ते आमी कंट्रीक दिवपा जाय.
कंट्रीन आमकां डेमोक्रेसी दिला. आज कोण कितें जाय तो उलोवपाक शकता. ही डेमोक्रेसी आमी एक सामान्य रितीन व्हरपाक जाय. आमी त्या डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट करपाक जाय. आनी एक फाटी हे आमी अटल बिहारी वाजपेयीन बरयले आनी स्मृती इराणीन आमगे पार्लमेंटान म्हणलें की भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जाता राष्ट्रपुरुष है. भारत ये बंधन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है. यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है. हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए. और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कहीं कान लगा के सुनेगा तो फिर एक ही आवाज आएगी, भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की वंदे मातरम वंदे मातरम. हांव मागता विली पगडे की ताणें आपलें मत व्यक्त करचें. नमस्कार. खुबशे विद्यार्थी ह्या माचेर उलयला, ह्या दिसाक आज उलयला. हांव विद्यार्थी न्हू पूण एक शिक्षक, विद्यार्थ्यांकडे वावरपी, विद्यार्थ्यांच्या बरोबर वावरपी आणि विद्यार्थी दशेन विद्यार्थी चळवळीचो एक भाग असलेलो त्या कारणान आज उलयता. आज जे भितरले काही विद्यार्थी उलयले, श्रेयस स्वता उलयलो. श्रेयस वो नीटाच्या आंदोलनान एक प्रमुख व्यक्ती आसलेलो. तुम्ही पहिला असताना टीव्हीर डिबेट केला की नीट पेपर लिकाच्या अगेन्स्ट तो त्या हितून उलयला. हो भुरगो जो आसा तो ताका पोट तिडकीन ताका राग आसलेलो. पोट तिडकीन राग आसलेलो कितें की नीट पेपर लीक जाला म्हणून. जेन्ना आमकां सगळ्यांक जेन्ना कळ्ळें नीट पेपर लीक जाला, तीच आग मस्तकाक मारली. अरे पेपर कसो लीक जावपाक शकता. आम्ही विद्यार्थ्यांच्या विरोधात ना, आज आम्ही जमलात ते त्या स्टुडंट प्रोटेस्टाच्या विरोधात ना. त्या स्टुडंट प्रोटेस्टाचे पांघरूण घालून फाटल्यान जे देशद्रोही आसलेले त्यांच्या विरोधात आम्ही आसात. हे विद्यार्थी बरोबरच असलेले. अकाउंटेबिलिटी मागप वाईट न्हू, जर कितें जालें जाल्यार ते करप वाईट न्हू, पण त्यांच्या आडीन जे कितें जालें आणि काल तुम्ही तुमच्या दोळ्यान पळयले, काल जमा कितें जाल्लेले लोक, काल प्रोटेस्ट कॉल ऑफ जाल्लेलो सगळो, वो गुलाल उधळपाक जाल्लेले, सेलिब्रेशन करपाक जाल्लेले. पूण ह्या सेलिब्रेशना मदीं उमर खालीद खंयच्यान येयलो. उमर खालीद नीटाचो पेपर बरोवपाक गेल्लेलो. उमर खालीदाक नीटाचो पेपर लीक जाला म्हणून अरेस्ट केलेलो. म्हाका दिसता कितले तरी भुरगे जे नीट प्रोटेस्टान गोंयान भायले उलोवपाना, गोंयान उलय, तांकां खबर सुद्दां आसचेना उमर खालीद कोण तो. तांकां कांयच घेणें ना उमर खालीदा कडेन. पण हेंच्या फाटल्यान रावन ह्यो घोशणा करपी, हेंच्या फाटल्यान रावन आपले पॉलिटिकल हेतू साध्य करपी कोलो आसता पळय, कोले, तांकां फक्त एक डावट आसता की कितें तरी जावचें आणि ते कितें जालें म्हणटरे आमी फाटल्यान रावचे. हिम्मत ना तेंच्यार फुडें येवपाक. विद्यार्थ्यांक फुडें करप, स्टुडंट्सांक फुडें करप आणि फाटल्यान आपलो हो हेतू आसा तो हेतू साध्य करप. आणि तो हेतू पयल्या दिसाक दिसले. जर तो एक विद्यार्थी आपल्या देशाचे पेपर लीक जालो म्हणून ताका पोटान राग आसा, ताका देशाचा, तो हांगा आझाद मैदानार बसून सिगरेट मारतलो. पणजे प्रोटेस्टाक जाल्लेली घटना तुम्ही तुमच्याच माध्यमांतल्यान आमकां कळ्ळी. म्हापशा सेम जाले. म्हापशा ते वेगळे एक्टिव्हिस्ट आसलेले, त्यांनी उमर खातीराचेर स्टेटमेंट केलो आणि म्हापशा नंतर काल पणजे सुद्धा सेम झाले. किंबहुना काल पणजे पुलिसांची ती एक तांकां शाबाशी म्हणपाची की ती ताबडतोब ताका विचारले. स्लोगन दिवपा पुरतो प्रश्न ना हो, तेणी आपली आयडेंटिटी सांगूंक ना. तेणी तोंड लिपयलेले. हेच्या फुडले सुद्धा सूत्रांकडे कळटा की तो एका एनजीओ खातीर काम करतालो. त्याचे टेनंट व्हेरिफिकेशन सारखे ना. तर वो कोण? वो दिल्लीतल्यान कित्याक गेल्लेलो? आणि असले कितले लोक दिल्लीतल्यान हांगा येयलात. आज जेन्ना आम्ही ऑफ द रेकॉर्ड काही विद्यार्थी जे या प्रोटेस्टान असलेले त्यांच्याकडे उलयतात, ते स्वतः सांगतात की वी फील यूज. आमकां खबर सुद्दां ना की केन्ना हो प्रोटेस्ट हायजॅक जालो. आमकां कळेच ना की केन्ना उमर खालिदाचे स्लोगन जाल्यो. आज कॉन्स्टिट्यूशन घेवन हातान घेवन नाचपी कितले जाण आसात. उमर खालीद कोण? तशें आतां पयलीं सांगलें, अफसल गुरू जाका भारताच्या न्यायालयान फाशी दिला. न्यायालयान कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे चलना.
त्या अफजल गुरू संबंधित करपी हो भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनाचा मेन भाग म्हणजे कितें की आपूण भारताक एक कडेन दवरतलो त्या भारताक तोडपाचो कोण खाली दिल्ली राईट्सान हिंदू मुस्लिम दंगे करून कितले तरी लोकांचा पाप जीव घेवपी उमर खालीद आणि त्या उमर खालीदान भारताच्या सुप्रीम कोर्ट पर्यंत सगळ्या न्यायालयान तेजी बेल रिजेक्ट केला म्हणजे तुम्ही कॉन्स्टिट्युशनाच्या विरोधात आसात कोण कॉन्स्टिट्युशनाप्रमाणे चलना अशें तुमकां संविधान खतरे में है म्हणप सारखे म्हणप खूप इझी पण त्या संविधानाप्रमाणे जेन्ना कोर्ट इन्व्हेस्टिगेशन करता एका मनशाक जेन्ना कोर्ट सांगता ताका बेल दिवप ना कारण हेजे लिंक्स आसा त्या मनशाक तुम्ही आजाद करो म्हणप कॉन्स्टिट्युशनाप्रमाणे म्हणून कॉन्स्टिट्युशनाक घेवन आणि तुम्ही कॉन्स्टिट्युशन वाचोवपी प्रोटेस्ट करप हक्क मान्य आसा पण त्या प्रोटेस्टाक हायजॅक करप हेही पाप आणि हांव म्हणटा गोंयच्या विद्यार्थ्यांचो हेणी धोकाक म्हणजे फाटीन सुरी तोपप न्हू ती गोष्ट काल घडला हांगा ती म्हापशाय घडली आणि त्याचो उगडो नाच मागीर तुमच्या पत्रकारांक फुड्यान दिसलो म्हाका दिसता तुमच्या पत्रकारांनी जेन्ना विचारले क्वेश्चन गोदी मिडिया म्हणून तरी तुमचेर अटॅक करपाचो प्रयत्न केलो पुलिसांक केलो एका चली भुरग्याक थंय गाळयो मारल्यो म्हणजे ह्या लोकांची हांव ह्या हेजेर मागता की आमी म्हणजे अशें म्हणटात की प्रोटेस्ट जालो भारतभर प्रोटेस्ट जालो गोंयभर सुद्दां काही एफआयआर जाला स्टुडंट्सांचेर एफआयआर काडून उडोवप नक्की उडोवप कारण स्टुडंट्सांक आपल्या रायट्सा खातीर केले ते केले आणि तेजे फलस्वरूप म्हणून प्रोटेस्ट कॉलअप जाला एज्युकेशन मिनिस्टरांनी राजीनामा दिला पण ह्या स्टुडंट्सा फाटल्यान लिपोवन जे लोक आसलेले ज्या लोकांचे लिंक्स आसलेले कळटा हे लिंक्स हेंची इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय ते खंयचे एनजीओ खातीर काम करपाक येयलेले तेमी कशे कितें तेंचे ताळे मेळ्ळे सांगा तेंचें काम कित्याक लागून तो आपलो तोंड लिपोवन ते रावताले सुदीप दळवी सारको मनीस ताका उलोवपाची रीत ना ताका समाजान वावप कशें तें खबर ना म्हणजे एक एक्टिविस्ट म्हणून सोडून द्या एक नागरीक सारको नागरीक सोडून ताका भाशा सुद्दां तेजी गलिच्छ असो मनीस त्या प्रोटेस्टान येता मिरामारच्या सभेर आजादी म्हणून स्लोगन दिता हे अशे गोंयकार खपोवन घेवचे नात आज खूप कमी टायमार दनपार पर्यंत एक मेसेज सर्क्युलेट केली आणि जे लोक सगळे गोंयभरच्यान लोक पावले जे काम सोडून कशे खातीर पावले फाटल्यान हेतू कितें आसा हेतू इतलोच की विद्यार्थ्यांचो उपयोग कुणी करपाक जायना विद्यार्थ्यांक फुडें व्हरोन फाटल्यान आपलो पॉलिटिकल म्हणा अँटी नॅशनल म्हणा हेतू साध्य कोणी करपाक जायना आणि जर कोण साध्य करता तेचेर कारवाई जावपाक जाय तेजे सगळे म्हणजे तेजे खंयच्यान ताका फंडिंग मेळटा कित्याक लागून तो करता कोणी सांगला पयले तर कित्याक लागून तो गोंयान येयला हेची सगळ्यांची कारवाई जावपाक जाय होच हेतू घेवन आतां म्हाका जमलात आमचो डिमांड इतलोच की अशा लोकांचेर कारवाय आमचे विद्यार्थ्यांचेर कारवाई जे केले तेमी विद्यार्थी खातीर केले जे काय ना पण अशे लोक जे आसलेले दिल्ली असलेले आणि आमच्या गोंयांनी अशे लोक आसलेले त्या लोकांचेर कारवाई जरूर जावची भारत माता की जय अरे मार्क्सवाद की कबर खुदेगी अरे आतंकवाद की कबर खुदेगी अरे टुकड़े गैंग की कबर खुदेगी अरे माओवाद की कबर खुदेगी राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे सगळ्यांक मातशें एक कितें सांगपाक म्हाका काल जेन्ना आमी तो व्हिडिओ पळयल्लो पळय तेतून भितर एक चली जी आसा ती तेंचे कडेन झगडटाली आनी एक चलो सो करिना आय गेस इज द गर्ल करिना मातशी मुखार यो प्लीज आमच्या भारत देशान जेन्ना आमी वुमन पावर म्हणटात आनी करिनाचें नांव घेवपाक जाय तो गोंया भितर एक चली आसा जी आपल्या खातीर आपल्या स्टँड घेवपाक आपल्या ओपिनियन दवरपाक केन्ना भिना आनी करिना आय एम व्हेरी प्राउड ऑफ यू एंड एवरीवन ओवर प्रेजेंट ओवर हियर इज व्हेरी प्राउड ऑफ यू ये भारत की नारी है ये भारत है ये भारत की शान है
नमस्कार. काल ॲक्च्युली वी हॅड नेवर प्लॅन टू कम हियर ऑर एनिथींग लायक दॅट. मी आणि निशिकर आम्ही हांगा पासार जाताली तेन्ना आमी हे नाटकां तेंचे जे नाच चलताले भायर पुलीस स्टेशनाच्या हे पळोवन आमकां तिळक मारले खऱ्यांनी. यू कॅन कीप ऑन इन्स्टिगेटिंग बट देर इज अ लिमिट टू इन्स्टिगेट. आणि काल जे दॅट हॅड क्रॉस द लिमिट अँड वी बोथ केम फॉरवर्ड अँड whatever happened, the press and media, everyone knows about it. फाल्यां जर म्हाका अरेस्ट सुद्धा केलो हांवें तेजेर जर मारल्या आनी कोणाचेर फाल्यां म्हाका गर्व आसा की हांव आनी 10 जाणांचेर तोंडार धापट एंटी नॅशनल कोणूय आसूं तो. आय एम नॉट स्कॅर्ड ऑफ देम बिकॉज आय एम अ देशभक्त. ये भारत की नारी है, ये भारत की शान है. दिसता सगळ्यांनी आपलें मत मांडिल्लें आसा, पण हांव तुमकां शेवटाक इतलेंच सांगता की हो जो फोटो हातान घेवन रावला हो आतंकवाद म्हणटा. हो आतंकवाद तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आज सगळ्यांक सांगता. आणि हो म्हाका फोटो पिनपाक चड त्रास दिसचे ना, कारण हो म्हाका दिसता बऱ्यापैकी हे आमी निशेध सभा सोपयल्ल्या कडेन आसा. निशेध सभेची सांगता आमी परत एकदा सांगता वंदे मातरमानूच जातली, कारण संपूर्ण वंदे मातरम तुमच्या समोर आज म्हणले वतले. तर म्हाका दिसता सगळ्यांनी वंदे मातरमा खातीर एकदा उबे ताच्या पयलीं पत्रकार भाव तशेंच अन्य सगळे म्हणजे पुलीस आसतले, पुलीस भाव भयणी आसतल्यो, सगळ्यांनी आमकां खूप मदत केल्ली आसा. आणि आज तुमच्या माध्यमांतल्यान आज आमचो आवाज म्हणजे नॅशनल विचार करपी म्हणजे राष्ट्रप्रेमी विचार करपी एका विद्यार्थ्यांचो आवाज तुमच्या माध्यमांतल्यान आज सबंद गोंयभर आनी देशभरात वतलो हाची आमकां खात्री आसा. तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं. एक वंदे मातरम वंदे मातरम मध्ये दे पवन
अरे जय 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 भारत माता जय जय